विधानसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना। युती जातली जाल्यार काँग्रेस खंयच्या पक्षाक बरोबर घेवन वयतली असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी सडेतोड कार्यावळीत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो खासदार विरियातो फर्नांडिसाक विचारिल्लो। ह्या प्रस्नाक विरियातो फर्नांडिसान नेमकी कितें जाप दिली ती आयकात। गोंयान भितर हे ज्यो पळय रिजनल पार्टी आहात तातूंत भितर हांव आम आदमी पार्टी धरतां, रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय धरतां, गोवा फॉरवर्डूय धरतां। अशें दिसता असेंब्ली जे पळय कितें आतां ताणें एक स्ट्रॅटेजी केल्ली युरी आलेमामान त्या प्रमाण तो आतां मातसो क्लोजूय जाला रेव्होल्युशनरी गोवन्साक। सो तुका दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय तुमचे जर 2027 जे इलेक्शन जातलें तातूंत भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जर त्या लागीं येतात, म्हाका दिसता इट वील बी अ कलेक्टीव डिसिजन ऑफ म्हाका दिसता स्टेट लिडरशीप। ओके, बिकॉज एक डिसिजन घेवच्या पयलीं पार्टयेचो फायदो पळोवंक उपकारना आमी गोंयचो फायदो पळोवंक सामकें। सद्या गोंयचेर पळय अत्याचार जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ली आसा, जमनी विकल्यो आमच्यो, असले कायदे हाडून तुमी एक दोन स्टेप्स फाटल्यान वचपाक तयार आहात टू विन द इलेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा। येस, इंस्टेड ऑफ गे सो आनी तुम्ही हायकमांडाक तुम्ही कन्विन्स कर, कारण ऑलरेडी ऑपोजिशन लिडर तुमचो पळय युरी आलेमाम ही हॅज ऑलरेडी सेड दिस इन इंटरव्यू वी आर रेडी टू हॅव ए सीट शेअरिंग अरेंजमेंट विथ रेव्होल्युशनरी गोवन्स। सद्या दिस इज हिज व्यूज। येस, बट कलेक्टीव डिसिजन आसपाक जाय। कलेक्टीव म्हळ्यार कोण कोण येतले भितर? स्टेट लिडरशीप। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।